नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. आमदार मिकी घालो सडा जेलीत सेल नंबर 14 थंयसावन व्हेलो मेडिकलात. फरारी मिकी मडगावच्या कोर्टात मुखार शरण. इंजिनियर मारपेट केशीत मिकीक 6 म्हयन्यांची ख्यास्त. एंट्री फी अधिसुचोवणेन नाक्यांचेर खवदळ. गोयच्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांकडच्यानय फी. वातावरण तापले. कोफुसांव सुटो मेरेन अधिसुचोवणी स्थगीत. मुख्यमंत्री म्हणटा पीडब्ल्यूडीन केला कोफुसांव. 11वीक ऍडमिशन मेळून आशिल्ले भुरग्यांक शिक्षण खाते मेळोवन दितले ऍडमिशन. दक्षिणेत 310 भुरग्यांक जाय सायन्स. उत्तर गोंयांत 120 भुरगीं सोदतात ऍडमिशन. गोंयांत बिफाचेर बंदी घालचे ना म्हण सरकार स्पष्ट सांगपाक ना तयार. एनिमल हजबंड्री मंत्र्याक मिडियाचे आडवे तिडवे प्रश्न. तवडकार म्हणटा 2-3 म्हयन्यांत कितें ते थारतले. राती खारेबांदर गँगाचो गाडयेचेर हल्ल्यात वाराव. हॉकी स्टिक्स, तलवारी, पिस्तूलय गाडयेचेर घाल्यो गुळयो. गँगाच्यो फुज्ज्यो. पुलिसांनी कागाळ करतल्याकच घेतलो ताब्यात. आणि सगळे कडेन वडा पुनव. घरकाराक बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें. प्रत्येक जल्मात तोच घोव मेळचो म्हूण सवाशिणीच्यो वडाक प्रदक्षिणा. बिझी घरकान्नींची वडा पुनव घराघरांनी. खबरो विस्तारान. आमदार मिकीक सडा जेलीत घाला. सेल नंबर 14 दवरला. थंयसावन ताका मंगळारा सकाळी मेडिकलात व्हेलो. फरारी आमदार मिकी पाशेको निमणे सोमारा सांजे मडगावच्या कोर्टाक शरण आयिल्लो. इंजिनियर मारपेट केशीत 6 म्हयन्यांची कादयची ख्यास्त पडले उपरांत फाटले 2-1 म्हयने फरारी आशिल्लो मिकी सांजे सुमार 4:30 कोर्टात पावलो. 2-1 म्हयने जाले लुकआउट नोटीस काडून पुलीस ताका सोदताले. तांकां मात निमणे मेरेन मिकीक अटक करून हाडप जमलें ना. मिकीचे खंय प्रेसांव हाल्ला. 2 महिन्याच्या आपालिपा उपरांत आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आणि नुयेचो गुन्यांवकार आमदार मिकी पाशेको मडगावच्या जेएमएफसी कोर्टात शरण आयलो. लायटीच्या खात्याच्या ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फर्मायल्या. मिकी एप्रिलांतल्यान फरारी आशिल्लो. उपरांत मिकीक वास्कोच्या सडा जेलीन व्हेलो. मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार लिपून बसला असो आरोप एका एक्टिव्हिस्टान केल्लो. ताका थंय सोदपाचो आदेश जेएमएफसी कोर्टान दिल्लो. मात उपरांत सरकारान आदेशाक आव्हान दिल्ल्यान अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हो आदेश भायर मारिल्लो. कोलवा पुलीस मिकीक एप्रिलांतल्यान सोदताले. गोंय पुलिसांचे टिमीन मिकीक दिल्ली वचून सोदलो. मात मिकी तांच्या हाताक लागूंक ना. निमणे मिकीच कोर्टाक शरण आयलो. आतां खंय ताचे प्रेसांव हाल्ला. हॅलो नमस्ते साहेब. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आणि सावयो डायस. पीडब्ल्यूडीच्या एंट्री फी अधिसुचोवणेन खवदळ पडला. नाक्यांचेर गोयच्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांकडच्यानय फी मागिल्ल्यान वातावरण तापले. धारगळ, दोडामार्ग सारकेल्या नाक्यांचेर पॅसेंजर बसी आणि ट्रान्सपोर्ट गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. दिसाक 500 रुपया एंट्री फी दिवंक जमना म्हण ट्रान्सपोर्टवाल्यांचो आर्ग्युमेंट. पॅसेंजरांचे हाल. मंत्रिमंडळाक विश्वासात घेनासतना पीडब्ल्यूडीन कोफुसांव केला म्हूण सांगून मुख्यमंत्री पार्सेकारान अधिसुचोवणी सध्या स्थगीत दवरल्या. 1 जूनासावन एंट्री फी नाक्यांचेर गोयच्या आणि लागसरच्या जिल्ह्यातल्या गाडयांकडच्यान एंट्री फी घेवंक सुरू केली. पीडब्ल्यूडीन फाटल्या म्हयन्यात काडिल्ले अधिसुचोवणेक लागून सगळो बोवाळ जालो. हे अधिसुचोवणेत सूट दिल्ल्या गाडयांच्या वळेरेंतल्यान ट्रान्सपोर्ट गाडयो काडिल्ल्यो. ताका लागून गोयच्या तशेंच गोंया भायल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक एंट्री फी लागू जाली. सोमारा सकाळी नित्या भशेन बसवाल्यांनी ट्रिपी मारपाक सुरवात केली तेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपी गोंयच्योच बसी एंट्री फी नाक्यांचेर आडायल्यो. फी दिवंक शकना म्हूण सांगून पेडण्या धारगळे बसवाल्यांनी सकाळी 8 सावन गाडयो बंद दवरल्यो. ताका लागून नाक्यार बस आनी ट्रकांच्यो लायनी लागल्यो. धारगळे ते पेडण्या म्हणल्यार 3 किलोमीटर मेरेन हायवेचेर गाडयांच्यो लायनी पाविल्ल्यो.
बसी बंद दवरिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. कामाधंद्याक वचपी लोक दनपार मेरेन चॅक नाक्याचेरूच आडकल्ले. बोवाळ चडार पडल्या उपरांत मुख्यमंत्री आनी सभापतीन प्रकरणात लक्ष घालें. पीडब्ल्यूडीचो निर्णय बरोबर न्ही, तो फाटीं घेवंक जाय म्हूण सभापती राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. उपरांत सुमार 12 वरांचेर सगळ्यो गाडयो सोडल्यो. मुख्यमंत्री खंय फोनार उलयलो. गोंयच्यो गाडयो हे ऑलरेडी रोड टॅक्स भरतात. गोंयची गाडी भायर गेल्यार सुद्दां ते हांगासर येयली जाल्यार सुद्दां टॅक्स दिवपाची गरज ना. हांवें सांगलां ताका हो आत्ताचो आसा तो आतां हो डिसिजन सस्पेंड कर म्हणून, आनी 2 दिसांनी मागीर कितें मिटिंगून कितें करपाचें तें मागीर ठरवया. दोडामार्गारय सकाळ फुडें तीच परिस्थिती. आमकां 500 रुपया भरपाक डॉलर जायना. 24 वरां म्हणजे तो डेलीच पडलो. हेजेर कितें तें आमचो निर्णय घेवपाचो सरकारान. जाल्यार आमची इतकीच मागणी आसा आनी आमच्या लोकांक त्रास दिवपाचो हेतू ना. तेणें पयलीं कांय सुचना दिवपाक ना. हे पयलीं तेणें सांगपाक जाय न्हू आमकां गाडी एक्सर लागतलें. सकाळी 5:30 भायर सरला कामाक वचून 8:30 कामाक पावंक लागला. अजून हांव कामाक पावना. आम्ही उचित नासली. आमचो आतां कुस्को माल. आतां तुमी कितें करतात तें करा, आमकां काय खबर. आमी सकाळच्या 4 आमी हजारांनी केळी घेता. आमचे आतां कोण करून घेतलो आमकां. आमी कितें करची ती केळी आतां. सरकाराचो हो निर्णय गोंयच्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांक मानवल्लो ना. पीडब्ल्यूडीच्या नव्या अधिसुचोवणीची अंमलबजावणी सध्या 2 दीस स्थगीत दवरल्या. उपरांत सरकार कितें तें थारायतलो. मात पीडब्ल्यूडीच्या अधिसुचोवणेन सरकार आनी ट्रान्सपोर्टरांक कोफुसांव करून घाला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सोमारा राती खारेबानार एका तोळयेन गाडयेचेर हल्लो केलो. हल्ल्यांत गँगान पिस्तूलय वापरला म्हण मनोज कोकळेकार सांगता. मध्यान राती हो हल्लो जालो. हल्लेखोर टोळये कडेन वारांव, हॉकी स्टिक्स आनी तलवारी आशिल्ल्यो. गँगान गाडयेचेर पिस्तुलाच्यो गुळयोय घाल्यो म्हण पुलीस कागाळ करपी सांगता. पुलीस चवकशी करतात, मात हल्लो करतल्या टोळयेंतल्या एकल्याकय पुलिसांनी धरिल्लो ना. वेल्यान हल्लो जाला ताकाच कोकळेकाराकच खंय ताब्यांत घेतला. मनोज कोकलेकाराच्या गाडयेर सोमारा मध्यान राती हल्लो जालो. हल्लो खंय अकस्मात जालो. कोकलेकार म्हणटा ताचे खंय कोणाकडेनूच वायटपण ना. हांव गाडी घेवन आशिल्लो हांगा. सडनली ते 2 गाडी भरून भुरगे येयले. सडनली गाडयेचेर वार केलो. ढाप 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 कर. इचारू ना काय ना काय ना. कितें मारलें? रोड मारले, हॉकी स्टीक हाडले, तलवार हाडले तेंचे कडेन आनी फायरूय केलें तेंच्यांनी. हांव असो धांवलो मागीर. कित्याक लागून मारलें? कितें एनिमिटी आहा तुजी? काय म्हाजी कांयच ना तेंचे कडेन. पुलीस चौकशी करतात. अजून मेरेन पोलिसांनी गाडयेर हल्लो करपी गँगांतल्या एकट्याकूय अटक केल्ली ना. पोलिसांनी खंय वयल्यान मनोज कोकलेकाराकूच ताब्यात घेतला. प्रिलिमिनरी जशें म्हाका क्लायंटान जें सांगलां त्या भशेन म्हाजो क्लायंट खंयच इनवॉल्व ना. आनी फक्त तेची गाडी फोडले म्हणून तो कंप्लेंट करपाक गेलो आनी ताकाच अरेस्ट केला. सो आतां सद्या हांवें बेल फायल केल्या तितून. फूल डिटेल कळटली. बेलीन रिप्लाय जेन्ना पुलीस फायल करतले तेन्ना फूल कितें खातीर अरेस्ट केला, कितें सेक्शनला, कशें सेक्शनला येयलां, कशी कंप्लेंट केला तें सगळी डिटेल मेळटली. सो ती डिटेल पळयलें म्हणटकीर कळटलें की आनी कितें इनवॉल्व आहा ती. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.